जे पेट्रोलान आता ब्लेंडिंग चालू केला सरकारान आणि ते ब्लेंडिंग चालू करून ते कंपल्सरी केला, त्या अनुषंगान म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस देशांतलो आज हे इथनॉल स्कॅमांक सरकाराचे बळी पडला. गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमी खूब फावटी आयकलां आसतलें की इथनॉल एनवायरमेंटाक कशें बरें, किंवा तांचे जे मंत्री आसा तांचे आमी आज स्टेटमेंट हाचे पयलीं खूब पळयल्ले की इथेनॉल जेन्ना इंट्रोड्यूस जातले तेन्ना 15 रुपया लिटर पेट्रोल जातलें म्हणून. आनी अशी पॉलिसी जी BJP सरकारान रोल आउट केली देशभर, जे पॉलिसीन आज सर्वसामान्य मनीस जाका पेट्रोल म्हणटा ते लागता, ताचे कडेन 2 व्हिलर आसूं 4 व्हिलर आसूं, तांकां आज सगळ्या मनशांक हे इथनॉलाची जी सरकाराची लूट आसा ताजे आज सगळे लोक विक्टीम जाले. हांव प्रेस म्हजी स्टार्ट करचे पयलीं तुमकां एक शॉर्ट व्हिडिओ दाखयता प्ले करून, फक्त कन्फर्म तुमकां याद दिवपाक, आनी आयची परिस्थिती मागीर तुमकां ताजेर हांव कंपॅरिजन दिता. म्युझिक ना म्युझिक ना ना म्हणजे झूम कर. 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा. 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा. मैं तुमकां आनीक प्ले करता नाजाल्यार हे आमी दाखयला म्हणूनय तुमी खंय वचून ऑनलायन सुद्दां चॅक करूंक शकता. हे देशाचो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, जाचे स्पेस टॅक्नॉलॉजीन केल्ले रस्ते एकाच पावसान व्हांवून वचपाक फामाद आसा. गोंयानूय आमी पयल्या स्पेस टॅक्नॉलॉजी, पावसाची टॅक्नॉलॉजी फुडें कशी व्हांवून गेल्या ती, ते नितीन गडकरीन ही E20 फ्युअल पॉलिसी जी इंट्रोड्यूस केली आनी तो कंटिन्युअसली हे E20 म्हणल्यार 20% इथनॉल पेट्रोलान मिक्स करपाची पॉलिसीचे एडवोकेटिंग करतालो, तो ते जस्टिफाय करतालो लॉन्च करचे पयलीं. ताचो व्हिडिओन तुमी आयकला, फक्त 7% इथनॉलाचेर तो उलयतालो. म्हणल्यार 1 लिटर पेट्रोलान कितले 70 ml फक्त इथनॉल घालपाचेर तो उलयतालो आनी 15 रुपया पर लिटर पेट्रोल जातलें म्हणून सांगलेलें. आज तांच्यांनी 20% इथनॉल घाला, म्हणल्यार 1 लिटर पेट्रोलान 200 ml ते इथनॉल घालता आनी पेट्रोल खंय पावला 105 पावला. आतां हांव तुमकां बारीक इकॉनॉमिक्स एक्सप्लेन करता ताजी. आतां गव्हर्मेंटानूच स्वताची स्टडी केल्या हे इथनॉल युजाचेर, E20 इथनॉलाचेर. ताजे प्रमाणे E20 ट्यून्ड म्हणल्यार E20 कंपॅटेबल ज्यो गाडयो आसा, स्पेशली 2023च्यो मागीरच्यो, त्यो गाडयो 3 ते 5% मायलेज ड्रॉप एक्सपिरियन्स करता आयच्या दिसा, गव्हर्मेंटाची स्टडी. आनी ज्यो गाडयो E20 ट्यून्ड आसा 2023च्यो मागीरच्यो, त्यो 1 ते 2% मायलेज ड्रॉप फेस करता. सद्या सगळ्यांच्यो करता आसतल्यो, तुमच्यो कोणाच्यो 2023च्यो पयलींच्यो गाडयो आसा आनी 2023 मागीरच्योय गाडयो. जाल्यार हाजे जर एक सरकाराचे फिगर जर पळोवशात 5% ड्रॉपाचें ऑफ मायलेज, जाल्यार सर्वसाधारण जर कोण आठवड्याक 1000 किलोमिटर, म्हयन्याक कोण जर 1000 किलोमिटर गाडी कोणाची चलता ऑन एन एवरेज, आनी त्या गाडयेची जर 4 व्हिलराची मायलेज जर 15 किलोमिटर आसा पर लिटर, जाल्यार ते मनशाक वर्साक सुमार 36 लिटर पेट्रोल एक्स्ट्रा लागतलें. म्हणल्यार 100 रुपयाचें हांव हरशीं 105 107 जाले रेट पेट्रोलाची, हांव 100 रुपयात एवरेज काडटा, ती 100 रुपयानूच जर धरशात जाल्यार 3600 रुपया एक्स्ट्रा प्रत्येक मनशाक हे पेट्रोलान E20चेर लोकां कडल्यान हें सरकार वसूल करता. हो सरकाराचो सर्वे. आतां सरकाराचे सर्वे, सरकाराच्यो स्टडीज कितल्यो सारक्यो आसतल्यो तुमकांय खबर आसतल्यो. आतां इंडिपेंडंट ज्यो लोकल सर्कल्सान स्टडी केल्या आनी सर्वे केल्या ताजे प्रमाणे 66% 2023 पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा तातूंत मोर दॅन 10% मायलेज ड्रॉप जाला. म्हणल्यार तुमी पळया, आतां तुमकां सांगलेलो सरकाराचो फिगर 3600 रुपया वर्सा, सरकाराचे फिगर तुमकांय खबर आसा कशें आसता ते. जाल्यार एक्चुअल जे सर्वे केल्या ताजे प्रमाणे सुमार 10% मायलेज ड्रॉप जाला. म्हणल्यार सरसकट
प्रत्येक मनीस एका गाडये फाटल्यान 7,000 रुपया वर्साक ताका एक्स्ट्रा पेट्रोल घालचे पडटले. ही बीजेपीची लूट. आणि हाजे पयलीं आमकां खबर आसलें की एडल्ट्रेशन करता म्हणून. आज सरकारूच एडल्ट्रेशन करपाक लागला. दिस इज अ गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडल्ट्रेशन दॅट इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ E20 पॉलिसी. ताजेर कसलीच सायंटिफीक, इकॉनॉमिक और एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजन्स करनासतना ही पॉलिसी रोल आउट केल्या. आता ही पॉलिसी रोल आउट करता तांचो दुसरो इम्पॅक्ट तुमकां हांवें इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट सांगलो कितें जाता तो सामान्य मनशाचेर. जाल्यार ARAI म्हणून एक एजन्सी आसा, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ताजे स्टडी प्रमाणे इट इंडिकेट्स एक्सेलरेटेड वेअर ऑन नॉन मेटॅलिक कंपोनंट्स म्हणल्यार रबर होस, सील्स, ओ रिंग्स जे आसता गाडयेन ताजे वेरेंटेर जाता एक्स्ट्रा. आता इथेनॉल जे आसा तें ह्युमिड ट्रॉपिकल एनवायरमेंट, मोर पर्टिक्युलरली हांव गोंया बद्दल उलयता, गोंया सारक्या आमच्या एनवायरमेंटात इट टेंड्स टू अट्रॅक्ट मॉइश्चर. त्या कारणान एक्सेलरेटेड रस्टिंग, कोरोजन इन फ्युअल लायन्स निर्माण जावपाचो हाय चान्सीस आसा. आता ह्यो गजाली आसलेल्या कारणान व्हेइकलाची मेंटेनन्स कॉस्ट वाडल्या, व्हेइकलाचे रिसेल व्हॅल्यू रिड्यूस जाला. कितें डॅमेज जाली व्हेइकल एकदा रिपेअर केली तर ऑटोमॅटिकली रिसेल व्हॅल्यू ड्रॉप जातलो. ताजी फ्रिक्वेंटली पार्ट्स रिप्लेस करचे पडटा. हे एक्सप्लेन तुमकां केल्ल्या प्रमाणे बिकॉज इट गेट्स डॅमेज. आता फ्युअल डॅमेजा खातीर जी व्हेइकलाक डॅमेज जाता ताजी जे इन्शुरन्स क्लेम्स म्हणल्यार मे बी पोस्ट 2023 करतले त्यो क्लेम्स वाडलेल्या कारणान सरसकट लोकांक जे मोटर इन्शुरन्स आसा ताचो प्रिमियम वाडटलो. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना कोविड आयलें आनी मोठे संख्येन हेल्थ क्लेम जायले, ऑटोमॅटिकली हेल्थ पॉलिसीज ज्यो प्रत्येक मनशान घेतलेल्यो ताजे प्रिमियम वाडले. तशें आज E20 फ्युअला खातीर जो गाडयांक डॅमेज जातलो ताजे खातीर सरसकट जनरल ते तुवें क्लेम केला म्हणून न्हय, सगळ्या पॉप्युलेशनाक इन्शुरन्स कंपनीज ज्यो आसा दे वील टेक अ कलेक्टिव्ह डिसिजन की बाबा E20 खातीर गाडयो डॅमेज जातल्यो, क्लेम्स वाडटले, आमी लॉसान वतली, त्या खातीर प्रिमियम जो आसा दे वील इन्क्रीज. हाजो मार सरसकट सगळ्यांक बसतलो, सामान्य मनशांकूय बसतलो, अंध भक्तांक बसतलो, सगळ्यांक बसतलो, कोणाक विचारून येवचो ना. 40 लाख कोटी सेस पेट्रोलाचेर सरकारान जमा केला, ताजेर अजून उत्तर दिवंक ना. खंय युटिलायज केला तो. काँग्रेस पार्टी परत परत मागणी करता की हाजेर उत्तर दिवचे, क्लॅरिटी दिवची, ताजेर कांय क्लॅरिटी येवंक ना. आता हो जालो नितीन गडकरीचो पार्ट. आमकां खबरूच आसतलें की नरेंद्र मोदी क्लोज आसलेल्यो फॅमिलीज ज्यो बिझनसान आसा दे आर इन टू पेट्रोल रिफायनिंग. फाटले काळ काळान जेन्ना देश आमचो रशियेच्यान सवाय क्रूड ऑयल घेताली आनी इंडियेक रिफायन करतालो, ते सगळे प्रायम मिनिस्टराक क्लोज आसलेले कंपनीनी रिफायन करताले. ते रिफायन जाल्ले पेट्रोल नितीन गडकरीच्या चल्यान तयार केल्लें इथेनॉल मिक्स करताले. आता इतलें बरें काम तुमी करता, रशिये कडल्यान सवाय क्रूड घेता, नितीन गडकरीन आनी सवाय करपाक इथेनॉल घाला, जाल्यार म्हाका दिसता पेट्रोल 5 रुपया बी लिटर जावंक जाय आसलें इंडियेक. पण तें जायनासतना पेट्रोल 105-107 रुपया लिटर आसा. वयल्यान मायलेज कमी जाल्या. आता एक तुमकां फाटले काळान व्हरता 2014 जेन्ना काँग्रेस सरकार आउटगोईंग आसलें तेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयल जाचे कडल्यान पेट्रोल तयार करता $105 आसले पर बॅरल. आनी तेन्ना मदीं ते 160-140 डॉलर पर बॅरल पर्यंत पावले. तरी आसतना काँग्रेसच्या काळान पेट्रोल आनी प्युअर पेट्रोल, भेसळयुक्त पेट्रोल न्हय, प्युअर पेट्रोल तेन्ना 60 ते 70-75 रुपयाचे रेंजीन मेळटालें. बरोबर, तुमी सगळ्यांनी विकत घेतला आसतलें पेट्रोल. आज जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड $84 to $111 पर बॅरल आसा, जाल्यार आज प्युअर पेट्रोल, भेसळयुक्त न्हय, प्युअर पेट्रोल 160 ते 170 रुपया लिटर आसा, जे स्पीड आनी कितें म्हणून मेळटा तुमकां खबर आसतलें. भेसळयुक्त 105 आसा. मग कितल्या हांच्यांनी देशाचें कार्य केलां तें पळया. समाज कार्य कितलें केलां, देशा खातीर कितले त्रास काडटा नितीन गडकरी, नरेंद्र मोदी, हें पळोवपाची गरज आसा. कित्याक इंडियेच्या आयचे दिसाक जे पेट्रोल भुतानाक वता, भुतानाक काय पोर्ट ना, भुतानाक पेट्रोल इंडिया सप्लाय करता, जाल्यार प्युअर पेट्रोल भुतानाक 97 रुपयां मेळटा, 97 रुपया मेळटा. आनी भुतानान रिफ्यूज केला E20 पेट्रोल घेवपाक बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिजन्स. गाडयो डॅमेज जातल्यो, व्हेइकल्स कम्फर्टेबल ना म्हणून.
हो फॅक्ट जाल्यार हाजे वयल्यान तुमी विचार करा की डबल इंजिन सरकार जे आमच्या देशान आसा ताची कितली बारीक सारीक इंजिनां आसा आनी ती कशे पयशे करता आनी सामान्य मनशाक कशे काबार करता पळय तो पळयात. आतां एनवायरमेंटाचे जर ते सांग एक्सप्लेनेशन बीजेपी दिवंक सोदता एनवायरमेंटल ते बरें पडटा म्हणटा जाल्यार एक इन शॉर्ट सांगता 1 लिटर इथनॉल करपाक 10,800 लिटर उदक लागता जर इट इज बीइंग मेड फ्रॉम रायस. इफ इट इज बीइंग मेड फ्रॉम शुगर केन म्हळ्यार उसा पासून जर करता जाल्यार 3,600 लिटर उदक लागता टू मेक 1 लिटर ऑफ इथनॉल. मागीर हेवी वॉटर पोल्युशन फ्रॉम डिस्टिलरी वेस्ट वॉटर जाता हो ताजो एक भाग आसा. आनी इथनॉल डिस्टिलरी ही रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रियल झोनात येता हें सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार पोल्युशनाचे सोल्युशन इथनॉल म्हणून जे बीजेपी प्रोपोगंडा करता आनी आन्सर दिता हें कंप्लिटली तांचे फॉल्स नेरेटिव्ह आसा टू जस्टिफाय दीस.